Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. विरोधक एकठांय कित्याक जावपाक शकनात? विरोधक एकठांय जावंक शकता प्रोवायडेड नेतृत्व सारकें आसपाक जाय. जी आमदारकेची मुखार निवडणूक आसा तांणी जरी कितलेंय सांगलें की आमदारकेची निवडणूक एका वर्सान येतली म्हणून म्हजो तांचेर विश्वास ना. ते येता ते वेस्ट बेंगाल तामिळनाडूची जी टर्म 30 मेक सोंपता तांच्यो निवडणुको 23 मे पर्यंत जावपाक जाय. जो विशय आज ते हाताळटा, ज्या तरेन ते पॉलिटिक्स तयार केलां, ज्या तरेन ते तांचे सिनियर लिडर्स दिल्लीच्यान येवन हांगा मिटिंगोक येता, हें जर पळयत हांव 100% सांगता की दे वॉन्ट दॅट स्ट्रॅटेजी टू बी चेंज. दे वॉन्ट लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली इलेक्शन बिफोर मे 2021. तुम्ही म्हणतात की ह्या मे महिन्यात येता त्या अलॉंग विथ 5 स्टेट 3 महिन्यांनी 3 महिन्यांनी गोंयचे विधानसभेचे इलेक्शन जावपाक शकता आणि तातूंत माय तापतलो. हय माय तापतलो. आणि तातूंतल्यान आनी एक गजाल आसा, सगळे हे जे 12 आमदार तांणी व्हेल्या पळय ते डिस्क्वॉलिफिकेशनाचेर आसा. पक्ष म्हणून तुम्ही परत भारतीय जनता पक्षा बरोबर वचपाक शकतात काय शकनात? नाही ते आतां ते आमी 2021 जेन्ना इलेक्शन जातलें की बाबा तेन्ना डिसायड करपाचें. आतां ताचेर अर्थ ना उलोवन. दोन प्रश्न आहेत. एक आसा तो प्री पोलाचो, दुसरो आसा तो पोस्ट पोलाचो. पोस्ट पोल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. प्री पोल इज नॉट इम्पॉर्टंट. प्री पोल जर करतलो जाल्यार तांचे बरोबर आतां युती करपाची. ती आतां काय जायची प्री पोल जावची ना. म्हाका तरी दिसना तांचे बरोबर युती जायची. आज काँग्रेसीचेर तुमचो विश्वास आसा? म्हजो सद्या परिस्थितींत हांव म्हादयचो इश्यू जर हांवें सामको स्टडी केलो तो पळयत, म्हजो ह्या दोनूय पक्षांचेर विश्वास ना, भारतीय जनता पक्षाचेर आनी काँग्रेसीचेर. मोगो, काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड हे एकठांय येवपाक शकतात काय तुमकां दिसता की सद्याक असो एकठांय येवपा सारको प्लॅनकच ना? आत्तां काँग्रेसी बरोबर वतलो की ना हें हांव डिसिजन घेवंक शकना. कमिटी आसा. तुमचे पॉलिटिकल रिडिंग कितें? फॉरवर्ड कितपत मोगो बरोबर आसा, कारण काही जे आमचे विशय आसा ते मतां वेगवेगळी वेगळीं आसा. आनी आमची मतां जी आसा आमी जर दवरलो आनी काँग्रेसीच्या लोकांनी जी वोट काँग्रेसी मारता ती जर आमकां मारली, कारण काँग्रेस थंय येत ना केन्नाचे ना, आनी ती जर वोट आमकां मारली जाल्यार 100% आमचे वोट म्हणटा. फॉर एग्जाम्पल हांव तुमकां फोंडेचो सीट सांगता. काँग्रेसीची 4-4.5 हजार पडटली, ती जर आमकां मारली. शिरोडा 4-4.5 हजार पडटा, ती जर आमकां मारली 100% आमचे सीट येता. तुमकां आपली ऑप्शन्स ओपन दवरपाक जाय. मोगो म्हण तुमी स्वतंत्र झगडटले आनी ओके पोस्ट पोल सिनारियो भितर कितें परिस्थिती आसा ती पळोवया. आघाडी बिघाडी आसपाक जायना. एक डिसिजन अशें आसपाक जाय, जो कोण जें डिसिजन आघाडीचें घेता ताणें पयलीं आज शिवसेने विशीं डिसिजन महाराष्ट्रांत कोणी घेतलें? शरद पवारान घेतलें. तशें हांगा तेंच्या मनांत आसपाक जाय. हांगा तो मरे तें नेतृत्व केलें आमच्या हातांतूच दिवचो ना मागीर, अशें जर थिंकींग जर केलें आसत जाल्यार ताका अर्थ ना. आनी त्या खातीरूच जें कितें डिसिजन आतां ह्या फावटी घेतलें तें डिसिजन लास्ट एंडा पर्यंत चलतलें.